आमच्या कार्मेल किरण वीक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो नमस्कार. सर्वेस्परा बापान रचल्या भोव सुंदर पृथ्वींत मनशाक ताणें राय केलो, कारण ताणें प्रकृतीची जतन घेवच्याक. सगळ्या संवसाराचो राय जेजू क्रिस्त जल्माक येताना गोरवां बोकऱ्यांच्या खावणेर ताणें माथे तेंकले. ताचे जल्मार ते शिमटी नेकेत्र पाक्यार उबे जाले. मनजाती बगलीन रावल्यो, गवळी लागीं आयले. जेजू वरे विंगड मागणे करूंक दोंगरार वेतलो. उपरांत देंवून येवन तणार बसून प्रकृतीचोच उल्लेख करून प्रसंग दितलो. ताच्या प्रसंगांनी सांसवाकण आसा, बोकरे, माटी, कोलो, पावस, आवळ, कडक, दुकोर, रेव, काठफुलां आनी कांटे जटकुटाय आसात. जेजूनच प्रकृतींतावन आमकां शिकोवंक सांगलां. प्रकृतींतावन आमकां जायते शिकयत. आमी प्रकृतीक लागीं जाल्यार मात्र आमकां कांय तरी शिकयत. जेजून आमचे खातीर प्रकृती केल्या. आमी प्रकृतीचो मोग करिना तर आनी कोणे करचो? दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता, शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो म्हणले तेग जण तरणाटे उज्याच्या अगट्यांत आसल्यारी ही सगळी पृथ्वी रचल्या रचणाराक अर्गां आनी स्तुती करूंक सगळे पृथ्वेक उलो मारतात. तर आतां हीच स्तुती आमचो विनय गायता. ह्या स्तुती गितांत तुमी भाग घेवेत. मोळबानो नेकेत्रानो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. सूर्य आनी चंद्रमा सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. सगळ्या उदकानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. पावसा आनी धोवे सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. उज्या आनी गरमे सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. रातीनो आनी दिसानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. पृथ्वे वयले रुखा झाडानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. मासलेनो आनी सुकन्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. रानवट मनजातीनो आनी गोरवानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. ससनाच्या ससना. ससनाच्या
जेजू देव तरी मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. थंय गोडे दोंगर भोंवला, 5व्या तणार चल्ला, न्हंयत पवित्र स्नान घेतला. रसनार जर रसण्याचे सूख अनुभव करीत तर कशे आसात हेंच एका गिता मुखांत आमी आयकोवया. रूख, झाडां, न्हंय, बाल, पर्वत मात्र न्हय. उदक, वारें आमकां देवाचे फुंक्याचे देणे. तांतूय एकाक आमी वायट केल्यार परिसरांतली सगळी भलायकी वेवस्था बिगडटा. मनशान आपल्या स्वार्थाक लागून ही प्रकृती नाश करतना भोव तोड्यांनी विरोध केल्लो आसा आनी रूख, न्हंय, पर्वत, 5वो परिसर उरोवच्याक वावुरली आसात. आमच्या भारतांत आनी आमच्या भोंवतणी राखणेक देणगी दिल्ल्यांची मोठव्यान तुमकां वळख दिता. आयका. सालू मरदा तिम्मक्का तुमकूर जिल्ल्याच्या गुब्बी गांवांत तिम्मक्का जल्माली. ती इस्कोलाक गेली ना. ल्हानपणायरच तिचे काजार जाले, पूण जायतो काळ तिका भुरगींच नासली. देखून तिणें झाडां लावन तांकांच आपणाची भुरगीं म्हळें. आज तिका प्राय 105 वर्सां. तिणें ल्हानवड केल्ल्या रुखांचो संख्यो 8000. पद्मश्री तुळसी गौडा. तुळसी गौडा कर्नाटकाच्या अंकोला तालुक्याच्या होन्नाळी गांवची. तिकाय शिकाप ना, पूण तिणें रूख झाडांचो पोस्ट केल्ल्याक आयल्या वारस केंद्र सरकारान पद्मश्री पुरस्कार दिला. तिने येदोळ सुमार 1 लाख रूख लायल्यात. मात्र न्हय, तिका आल्या पाल्यांचे अपार गिन्यान आसा. देखून तिका एन्सायक्लोपिडिया ऑफ फॉरेस्ट म्हणटात. पद्मश्री दारीपल्ली रामय्या. दारीपल्ली रामय्या तेलंगणाचो आपला बहुलान प्रयत्न त्याने रूख लावंक सुरू केले. तो एका पोत्यान रुखा झाडाचो बियो घेवन सायकला वेता आनी खंय केली जागो आसा ते बियो वमता. एक ना एक दीस ते जड जावन रूख जाता म्हूण तो आशेता. येदोळ ताणें 1 करोड रूख लायल्यात. आतां ताची प्राय 84. आनी ताणें केल्ल्या प्रकृतीचे सेवेक भारत सरकारान 2017 इसवेन ताका पद्मश्री पुरस्कार दिलो. अब्दुल करीम केरळान जल्मलो. तो प्रकृतीचो चड मोग करतलो. ल्हानपणांतूनच ताणें चड वेळ गुडयांनी रानांनी भोंवतलो आनी सकल मुंजाती सुकण्या सांगाता वेळ करसितलो. ताणें खाली पडून आसलो 22 एकर जागो रान जावन परिवर्तन केला. हें ताणें केल्लें एक वर्तें अजापच म्हणयेत. जीत मिलन राज. जीत मिलन एक मंगळूरकार. प्रकृती ताका मोगाची. तो आपल्या कुटुंबाक सांगाता घेवन, इस्कोलाच्या भुरग्यांक सांगाता घेवन वा एकलोच आयतारा रूख लावचें काम करता. ताच्या सकरसान 1-2 मंगळूरच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी ताणें रूख लायल्यात. ताणें सडावत जावन वेगवेगळ्या सेमिस्त्रेनी मार्गदेगेनी रूख लायल्यात. आणकी त्याच कामान तो संदेश पावता. क्रिसमसाचो काळ हो.
जेजू बाळ जावन आमचे मदें आयिल्लो ताका पयलें वेलकम केल्लें गोट्यांतल्या गोरवांनी गवळ्यांच्या शेलयांनी. तर ह्या सुवाळ्यार सगळे पृथ्वी संगी मेळून एक गीत आमी गावया. मोगाच्यानो पापा फ्रांसिसान लावदातो सी मुखांतर प्रकृती रखणेचो उलो केदाळाय निवोन वेसो न्हय, तो आमच्या काळजा मनांत आयकोंक जाय. ह्या प्रकृतीन मनशां मात्र जियोवची न्हय. आमी वांसाचे तर प्रकृतीनी वांसाचे. आमचो जीव प्रकृतीच्या हातांत आसा हें म्हणलें सच न्हय गी. The rivers don't drink their own water. Trees don't eat their own fruits. The sun does not shine for itself, and the flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. Life is good when you're happy, but it is much better when others are happy because of you.